बाबा भयणीनो, आमी पास्काचे परबेक भितर सरल्या आनी ह्या जेजूच्या जेवणपणाची परब हांव तुमकां सगळ्यांक संतोशी काळजान आनी आनंद भरीत काळजान आवडयता। देवान तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर आनी तुमच्या सगळ्या मोगाच्याचेर जी कोण भायर पड्डेसान आसात, जोडी मोडी शिपडलेलीं आसात, तांकां सगळ्यांक हे पास्काचे परबेक हांव बरें आवडयता। देवाचो आशिर्वाद तुमचेर मागता आनी देवान तुमकां सगळ्यांक शांतीन भरलेली बरी भलायकी मागता। बाबनो, ही पास्काची परब आमकां सगळ्यांक एकूच उगडास करता, तो म्हणल्यार आमच्या सगळ्या वायटा विघ्नांतली, आमच्या एकसुरपणांतली, आमच्या कोश्टा पिडेंतली एकूच भरवंसो म्हणल्यार आमचो जेजू, जो कुर्सार आमच्या पातका पासून मेलो। त्या पासून ह्या कुर्साचेर नदर मारून जेन्ना आमच्या जिवितान कोस त्रास येतात, जेन्ना आमी घुसपा गोंदळाक सांपडटा, जेन्ना आमी पिडेक सांपडटा, जेन्ना आमी निराशीपणान जियेता, एकसुरपणान आसता, तेन्ना बाबनो ह्या कुर्सार मरलेल्या जेजूचेर नदर मारात। तोच आमकां जिवीत दितलो, तोच आमकां नव्या जिविताक पावयतलो। आमी परिशदेची वाट चलता आनी अदी करून ह्या महाउत्सवान आमी आसा म्हणटकूच आमकां परिशद सांगता आमी एकामेकाक सांगात दिवंक। बाबनो, आमी एकामेकाक मानून घेवया, एकामेकाक बोगसूया, एकामेकाक सांगाता चलून वावरुया, आमी उक्तें मन घेवया, एकामेकाक आमी सांगात दिवया, एकामेकाक आमी सहभागिलीपणान फुडें चलूंक आमी वावरुया। असलीच वाट आमी सांगाता चल्ली जाल्यार जायतें वायट आमचें सोंपून वेतलें, जायती पिडा आमची नोपोश जातली। त्या पासत जेजूचे जेवणपणाची परब, ही पास्काची परब आमकां सगळ्यांक हीच कृपा दिवं की आमी सगळीं भाव भयणो सांगाता चलूं, ल्हान व्हडलीं, जाती कातीची, धर्माची वेगळोचार नासतना, कसलेच आमच्या मतीन आमी दुबाव घेनासतना, कोणाक आमी किकोल करिनासतना, कोणाच भायरान आसतना आमी सगळीं सांगाता ही जिविताची वाट चलया। तेन्नाच ही पास्काची परबेची फळां आमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक दिसून येतली। सो हेच ओळखून घेवन हांव तुमकां सगळ्यांक आनी अदीक करून TFRCC चॅनलांतल्यान जो मोग देवाचो आमी वांटता, जायत्या भाव भयणाच्या काळजान पावता, जायत्या जाणांक समाधान मेवता, जायत्या जाणांक बरेपण मेळटा, जायत्या जाणांची नोसरणी जाता आनी जायतीं भाव भयणां देवाक वाखणटात, हे ओळखून घेतात आनी ह्या चॅनला वरवीं जायते आपले शाबासकीची उतरां, जायतीं जावं कमेंट्स दितात बरेपणाचे, जावं शाबासकी दितले, उत्तेजन दितले, जावं आमकां उमेद दितले, तांकां हांव सगळ्यांक दिनवासता आनी देवाचो आशिर्वाद तुमचेर मागता। सगळ्यांक आमकां खासकीन देव बरें करूंक म्हूण जायना, ह्या चॅनला वरवीं हांव तुमकां सदांच देवाच्या आशिर्वादान भरूंक, बरी तुमकां भलायकी मेळूंक आनी अशीच तुमी ह्या चॅनला वरवीं देवाच्या मोगान पडूंक आनी देवाचो मोग दुसऱ्यांक वांटलेली जावंक ही म्हजी मागणी। वन्स अगेन हांव सगळ्यांक पास्काची परब आवडयता आनी जेजूच्या जेवणपणाची शांती तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर मागता। गॉड ब्लेस यू ऑल।